पावसाचे सुरवातीकूच जाल्ले वादळाचो सगळ्यांत चड फटको सत्तरींतले वीज पुरवण यंत्रणेक बसला। वादळाक लागून लायटीच्यो सुमार 350 वायरी फेल जाल्या। 90 लायटीचे खांबे मोडून पडले म्हूण लायटीचे खात्याचो ई सांगता। ईन वाळपय वचून ऑफिसरां बरोबर नियाळ घेतलो। दुसरे वाटेन वाळपय पालिका मार्केटाचे पार्किंगात उदक तुंबून थंय तळें जाला। ह्या वेळार नैसर्गिक आपत्ती जाली आणि तातूंत मास डिस्ट्रक्शन जालें आणि मास म्हणजे मॅसिव ट्री अपरूट जाल्या आणि झाडां पडल्या। हांगासरलें नेटवर्क जुने आशिल्ल्यान ताजेर चड इफेक्ट जालो आणि आमच्या हांगासर जवळ जवळ ह्या पिरियडाक 350 कंडक्टर स्नॅपिंग जाल्या आणि 90 पोल मोडल्यात। आता अशें डिस्ट्रक्शन आणि दुसरे कडेन जावन तें रिस्टोर करपाक आमकां वेळ लागलो। एरियल बंच केबल घालपाचो आसा आणि तो घालपाक आमी सुरू केला। पयलीं आमी सालेली फिडर घेतला। एरियल बंच केबल घातले नंतर ती ओव्हरहेड जी लायन आसा ती काडटले आणि ताजेर तो सुरू जातलो। हो प्रॉब्लेम फुडें 11 kV लेवलाचेर तरी जावचो ना। LT लेवलाचेर आमी एस्टिमेट करपाचे आसा जेणे करून ज्या जाग्यार तें वीक नेटवर्क 30-40 वर्सां पयलींचें जें आसा जाल्यार तें आमी जाग्यार घालपाक एस्टिमेट करून करतले। दुसरे वटेन वाळपय पालिकेच्या नवे मार्केट बिल्डिंगेच्या पार्किंगात दर वर्सा प्रमाण ओनोय स्विमींग पूल जाला। काडपाक मेळना आतां ते मोटर कितें जायला लागता 5-10 मिनटां पण मोटर जर घालता जाल्यार उदक चड जाय पडटा पूण चड उदक जाय पडटा। पण हो जो पार्किंग लॉट जो केल्लो आसा पळय तो ओके आसा अशें तुमकां दिसता? जे ड्रेनेज सिस्टम सारकें हांगा कांयच ना, जे उदक भरता गाडयेच्या सायलेन्सरांनी बी उदक वता, येयल्ल्या वर्सां अशेंच जाता। अशें जाता अशें पार्किंग ओके आसा कित्याक सगळ्यांची सोय जाता न्ही, पण म्हणजे उदक वता तेजे मातशें कितें तरी हें करपाक जाय। सो म्युनिसिपालिटी नेचर कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाक जाय। उदक वचपाचें खंय तरी मातशें पळोवपाक जाय कशें वता सायडीक काडूंक मेळटा। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। आता पळोवया दक्षिण गोंयच्यो कांय खबरो। आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिसाचे निमतान गोंय पोलीस खात्याचो पणजे 10 किलोमिटरांचो मॅरेथॉन रन जालो। जैतिवंतांक इनामां दिली। This rally was basically to create awareness on the day of International Day against drug abuse and illicit trafficking. In this rally, about 600 people participated in the rally, and there were 3 prizes for women and men category. But subsequently, because the competition was very tight, so we decided to introduce 3 more prizes, 3 consolation prizes. So the idea of this rally is basically to create awareness among citizens against the bad effects of drug use. With this kind of awareness I'm pushing you all join our rally. So very best wishes, run well, enjoy yourself, and may the best friends. मडगांवां बिलीवर्साच्यो बेकायदेशीर गजाली बंद करच्यो म्हूण गोमंतक हिंदू प्रतिश्ठानान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। गोव्यान जो बिलीवर्सांनी धार्मीक उत्पाद जो माजयला म्हणजे प्रायमरीली ते हिंदू धर्मीय जे आसात हांगाचे गोंयचे तांकां पाठोवपाचे तांचे एफर्ट्स जे आसात अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ हिलिंग, सो तांच्या विरोधान तें वाडतें प्रकरण आसा। सो तांच्या विरोधान आवाज काडपा खातीर वन ऑफ द मेजर इश्यूज हो गोमंतक हिंदू प्रतिश्ठानाचो हो हेतू आसा। ह्या सेक्युलर स्टेटीन अनेक वर्सां रोमन कॅथलिक्स आनी हिंदू हे गुण्या गोविंदान नांदतात आणि मदींच हाणें कितें तरी बिलीवर्सांच्या नांवान लफडें हाडून दोनांयच्यो रिलिजियस हे जे आसात म्हणजे गजाली ज्यो आसात तांचेर टाच हाडपाचो प्रयत्न हो करता। आणि मडगांवां ज्या ज्या प्रकारच्यो ह्यो कारवायो बिलीवर्सांच्यो ज्यो आसा त्यो उघड करप, तांकां एक्सपोज करप, अशा प्रकारचें कार्य जें आमी घेतिल्लें आसा। एक कलेक्टराक निवेदन दितलें आणि हांगाच्या स्थानीक पुलीस इन्स्पेक्टर आणि DYSP मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जे आसात तांकां हें निवेदन दितलें वतलें। We will look into the allegations made. Particularly, they said that some government premises also used for such purposes. That is surely within our domain to see. But yes, if anything is with this related to superstition or anything that way, even that we have acts against them, so we will take necessary action. We'll be forwarding it to the concerned authorities. At least the places that they have mentioned can be put on guard. We'll see what we can do about it. गोवा डेअरी आणि तांचे आड उपोशणाक बशिल्ले दूधकारांचे एकामेका आड आरोप प्रत्यारोप चालूच आसात। गोवा डेअरीच्या आरोपाक दूधकार दत्तप्रसाद सावड्डेकारान जाप दिली। माझी ऑडिट 2008 ऑडिट जालें म्हणून 2008 तो म्हणटा हांव
चेअरमॅन झाला सावडे सहकारी दूध सोसायटीचो हो 2013 म्हाका फक्त जावन फक्त 5 वर्सां 4 वर्सां जाल्या कंप्लीट 5वें वर्स चालू आसा आनी आमची जे ऑडिटाचो कितें प्रॉब्लम आशिल्लो तो सगळो AR कडेन आसा केप्यां ताणें RTI घाल्ली आसा सगळें आमची कितें इन्फॉर्मेशन आसा विचारपाक सो ताणें तो कलेक्ट करचो आनी समज ताका तर कितें एक्शन ताजेर घेवपाची तांचे कडेन जाता ती ताणें घेवची. वास्को JCI शाळेच्या भुरग्यांक नोटबुक दिले. JCI India or JCI is actually working under UNHCR code. So the project that we are doing is take care of the earth. See that we have to cut a lot of papers to make books and all the stationery that whatever you see in the market. So to reduce that, we as citizens of India should rethink, recreate and reuse the same thing without wasting the paper. And I would like all the other clubs also, even now Rotary Club has come today only, they want to distribute shoes, bags and all to the students next month. Bureau Report, Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.